देवचे शुभ वर्तमान। तो वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो। ताचे मुखार दिमी मोडली आनी ताचे कडेन विचारलें, बरे गुरुजी, सासणाचें जिवीत मेलून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय। तूं उपदेश तर जाणय, जिवेशी मारूं न्हय, पदवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लुटीक गोवाय दिवं न्हय, लोबाडीक करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी। त्या मनशान ताका जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणार थावन हें सगळें हांव पालून आयलां। तेन्ना जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एकूच तुका उणें, वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गरिबांक दी, आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो। मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर। पूण तो ही उतरां आयकून खोंतवलो आनी दुखाबरीत जावन कडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली। जेजून आपले भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिश्यांक म्हणलें, गिरेस्तकाय आसलेल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण। ही उतरां आयकून शीस तोटाकलें, पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हजे भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण। देवाच्या राज्यांत एक गिरेस्त भितर सरल्या परस एका उंटाक सुयेच्या भिड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें। ते अदीक तोटाकले। तशें जाल्यार ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, कोणाक थारोन मेलोत। जेजून तांचेर दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन अशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा। देवाचें उतर हें।